देवबरोबर ब्रेस्तार जुमग जन कोंकणी भाषेतले नेकेत्र ह्या कार्यक्रमात आमी आसा हर एक ब्रेस्तारा आमी येतना एक आत्व्याच एक मोगाच्या कोंकणीचे मोग कर इतली वर्सां आपल्या जिविताची 12 वर्सां कोंकणी खातीर सेवा दिल्ल्या एका व्यक्तीक आमी हाडून येता आनी आज ते डबल जालां एका व्यक्ती बदलाक दोगां जाणां हाडून आयले हांव आनीक तांचे सादान पयलोच बॉल 6 मारता म्हणटात पळय तशें जालां एक गिरगीट म्हणून एक फिल्म आयला आनी ताच्यांत करोड करोड तांकां मुनाफो जाला म्हणून खबर आसा ताचो जाय तितलो वांटो तांकां संगीत दिवन त्या तुळू फिल्माक संगीत दिवन ह्या दोगां युवकांनी एकल्याक आदार जालो जाल्यार युवा फ्रायर आसा तो दोगांयकी जाता कित्याक म्हळ्यार हे दोगी जण आमच्या गांवचे कोंकणी मायेचे भुरगे आमच्या बोंतोणीचे कोंकणीचे मनीस एकलो आसा आमच्या मदें जॉयल रेबेलो बिग FM आनी तूं प्रोमो प्रोड्युसर जावन काम करता आसा 92.7 बिग FM तुमकां कळीत आसूंक पुरो हर एक पावटी तुमी रेडिओ ऑन करतना 92.7 येता आनी तातूंत हो प्रोमो प्रोड्युसर जावन आसा RJ न्हय RJ बारी चप्प काम म्हणटा तो ताच्या बरें आसा हें प्रोमो प्रोड्युसर जावन आनीक ताचे सांगता मेळिल्लो ताच्या व्हडलो सावंड इंजिनियर आमचो डॅरल भास्करनास नशिबान दोगी जण पुत्तूरचे तुमकां कळीत आसा पुरो पुत्तूर द मुत्तू म्हळ्यार तुमकां कळीत आसा पुरो आमचे पुत्तूर द मुत्तू दोगी जण आनीक गिरगीट फिल्मांत ते फेमस गी या गिरगीट फिल्म तांचे वरवीं फेमस गी हाच्या विशयांत आमकां ताकडी दवरूंक बारीक कश्ट कोणना पूण ते स्वंतान तांच्या स्वंतान निजायकी एबल आनी एक कोंकणीचे बळवंत कमे आनी तांणी कोंकणींत केल्लीं साधनां हाडून आमी हांगासर आयल्या कोंकणी भाशेंतले नेकेत्र जावं स्वागत डॅरल स्वागत तुका जय देव बरें करूं तुमकां आमी केदाळे म्हणटा शंकादिंद बंदर तीर्थ म्हणून तांचे परिचय ताणी तरी सांगायचे म्हणून कित्याक एक गुलगुंजी उणें जाल्यार मागीर ते भयंकर कश्ट जातात तूं सांगून सोड डॅरल खंय जल्मलय कशें बरा अमेरिका मुसोर एक रेनो इंडस्ट्रींत कसो पावलोय सावंड इंजिनियर जावन जल्मालो पुत्तूर हय मागीर सेकंड PUC मिशर पुत्तूर शिकलो सेंट विक्टर्स मागीर सेंट फिलोमिना हय सेंट फिलोमिना पयले विक्टर हय पयलीं सेंट विक्टर्स जाल्लो मागीर थंयच्यान आफ्टर सेकंड PUC जाल्या उपरांत मागीर US गेलो डॅडी आहलो डॅडीन आपयलो ताच्या पयलीं अंकल आहलो तशें थंय गेलो थंय वचून काल शिकचें गुत्तना म्हाका सावंडच शिकोवंक जाय आहलें बट फॅमिली कित्याक म्हाका तातूंत इंट्रस्ट आहलो पयलीं तातूंत आर इन बँड ऑर समथींग हय बँडांत आहलो घरांत आहलो तशें बँडाक वचून हर एक म्हणजे बँड घेता आयकता तशें म्हणजे वेस्टर्न बँड म्हणटात पळय वेस्टर्न बँडांत येतना म्हाका एक कळ्ळें बँड आमी खेळचे बरें भायर सोमा आयकना तें शिकाचें म्हणून लोकांक ते बँड जावन आयकता आमकां सोमा आयकता स्टेजीर देखून ते एक शिकाचें म्हण आशा आहली देखून तो थंय गेलो सावंड इंजिनियर शिकाचें म्हण अंकल म्हणलो ते बरें कर तूं मागीर कस्टम बे फस्ट तूं एक बेजीक काले म्हणे जाय जाल्यार एक फॉल बॅक प्लॅन म्हणटात पळय इफ दिस थिंग डजंट वर्क या सो एज्युकेशन इज इम्पॉर्टंट येस सो हांवें फस्ट बिझनेस इन प्लॅन नंबर सेकंड हय प्लॅन सो दॅट इज प्लॅन बी प्लॅन बी सो बिझनेस फायनान्स केले डिग्री बॅचलर्स इन बिझनेस फायनान्स थंय जावन ताच्या उपरांत अंकल म्हणाल आनी तुका कालें जाय कर यू स्टडीड इन US हय मागीर ताच्या उपरांत अंकल म्हणाल तुका कालें जाय तूं कर आनी फॅमिलीचो सपोर्ट आहलो मागीर ऑर्लँडो गेलो थंय ऑर्लँडो हय वर्ल्ड्स बिगेस्ट म्युजीक कॉलेज फुल सेल युनिवर्सिटी म्हणून थंय हांव सावंड इंजिनियरींग शिकलो मागीर ग्रॅज्युएटेड एज स्टुडंट ऑफ द इयर ओ हय दॅट्स ग्रेट हय हांगा कश्टांनी पास जातालो बट थंय म्हळ्यार म्हाका इंट्रस्ट आहलें नॉट ओनली एवरी टायम इनवॉल्व जावंची रीत तशी मुखार बसतालो एवरी टायम एक्टीव केदाळे क्वेश्चन्स विचारचे टीच करतली मॅडम हांगा काले म्हळ्यार लांब आले फाटल्यान बसता थंय कोणाकी खंय बस देखून तूं लॅब एक्स्ट्रा आवर्स पळय आहल्यार लॅबाक पळय येतालो सो तें पळय करना मागीर 1 year काले फ्रीलॅन्सींग करनाहलो म्हळ्यार हांगाच्यान प्रोजेक्ट येतले म्हाका थंय पळय करनाहलो मागीर स्टडी जॉब म्हाका 2000 एक वर्सा उपरांत 2016 मेळ्ळें
सो आतां काले म्हळ्यार कॅसिनो इंडस्ट्रीक म्युजीक आनी सावंड हांवें करचें. सो आतां ताच्या गॅम्बलिंगाक तूं ते सुरू करन कॅसिनो म्हणल्यार बुस्तोड कापती दर्शक म्हणल्यार आतां पयलींचे बरें स्लॉट मशीन घाली कुचिंग जावन तशें बरें ना. तशें काय आतां फूल 5.1 सरावंड सीट बरें हालता, असं पॉइंट या सीट बरें हालता आनी व्हडले कॅबिनेट आसतात. सो आतां पैसे गेल्ले का असं पॉइंट या हय जाल्ले थोडे मेळटा, थोडे फाटी $10 घाल, थोड्यांक 1 लाख मेळ्ळ्या, थोडे 1 लाख घालून घर नासतना ताकाच गॅम्बल म्हणजे. सो ताका म्युजीक आनी सावंड हांवें करचें. And it is a big industry in America, in Western countries. फॉर गेमिंग इट इज Legal, नंबर 1 yeah, हय yeah, legal. वन इंडस्ट्री. सो आनी टॉप 10 इंडस्ट्री ऑल ओवर द वर्ल्ड. आनी तें स्टार्ट करून 4 वर्सां जालीं. सो तें तसो साऊंड इंजिनियर हय. सो दॅट इज माय 9 to 6 जॉब. मागीर घरा येवन दुसरे प्रोजेक्ट हांगा तांदाडण्यांत आसता. म्हजे पद मिक्स करून दी, म्हजे पदाक सावंड करून दी, हें करून दी, गिरगीट दी, क्रिकेट गुंडाई हय गुंडाई. सो ते मागीर म्हजें तें जॉब एक राती 12 वरां म्हणसर करता आनी रिपीट सेम थिंग कथे तशें हय ऑल द एज युजल. हय हय हय. अच्छा वय सांगू दी ताचे जॉयल रेबेलो हांव गांवांत पुत्तूर संत हय पुत्तूर तो मुत्तूत हय शिकलो सेंट फिलोमिनास कॉलेजींत. ताचे उपरांत मास्टर्स ऑफ ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट MHRD हो केलें. MHRD केलाय हो दॅट्स गुड. आनी ते म्हळ्यार ताणें सांगलें बरीत फस्ट एक स्टडी एक कालें एज्युकेशन आसाचें मास्टर्स डिग्री. वय मागीर ताचे उपरांत म्हाका बिग एफएमांत काम मेळ्ळें. सो ऑलमोस्ट आतां 6 years हांव थंय काम म्हणल्यार प्रोमो प्रोड्युसर जावन यू ऑप्टेड इट. वय वय कित्याक म्हणल्यार आरजे मेळोंक सुलाभ म्हणल्यार बरी आहा. म्हळ्यार सुलाभ म्हणून न्ही बट म्हाका ते आय डिडंट वॉन्टेड टू बी द फेस. म्हाका फाटल्यान रावन काम करूंक जाय. हो बॅक एंड इट इज कॉल्ड बॅक एंड वर्क्स. बॅक एंड वर्क वय. आनी म्हाका सर पैसे येतात तूं दॅट इज ऑल्सो वन ऑफ द लुक्रेटिव्हनेस. म्हळ्यार करेक्ट न्हय वय. हांव बेश्टे लागले बट थिंग इज काले म्हळ्यार आरजे तांकां प्रायज ऑन तांकां न्यू फेसेस जाय. बट प्रोमो प्रोड्युसर कितले ते काम करता. हाजी म्हटा खंय गुड सो दॅट्स वॉट येता 6 years थंय काम करना. मागीर आतां कोडयाल ते शिफ्ट जाला. आतां मम्मी आनी म्हजे हांगाच रावता सिटी बॉय आतां सिटी बॉय. सिटी बॉय पयले कोडयाल येवंक बीन दिसतालें आमकां. म्हळ्यार खंय भोवचे काले गोत्तू नासलें. बय करेक्ट न्ही दॅट इज द थिंग न्ही हांव 15 वर्सां पयलींच आयलो. आय एम ऑल्सो एलियन. हांव इनफिल्ट्रेट जालो म्हणटा वय करेक्ट. बट अर्लियर ऑल्सो आय वॉज हियर दॅट इज अनदर थिंग. बट परमनंटली हांव 15 वर्सां पयलीं आयलो. ओके ओके हांगा आयलो आतां सावन ताकोडे ओके मोडबिद्री. थंय हांगा येतना एक बें आसता वय, आमकां कॉम्पिटिशन आसता. वय वय आसता कोणा म्हणून. आनी कॉम्पिटिशन इज गूड टू ग्रो. वय and it is healthy competition is always good to why तशें जाल्लें आनी त्यात एका कॉम्पिटिशनांत आमी आय थिंक वी हॅव डन सो मच ऑफ म्युजीक टुडे. नाही नाही आतां तुमी आमी दोगांयनी एकूच लेख उलयल्यात कशें की म्हळ्यार यू वॉन्ट ए प्रोफेशन एंड दॅट दीस तुमचें तें कितें तुमी करतात म्हळ्यार देर शूड नॉट बी ए प्रोफेशन म्हणल्यार बरें. आतां म्युजीक हाव इट कोप अप वीथ म्हळ्यार तुमी त्या आलोचने कशें आयल्यात हाव बाय डिफॉल्ट घेवन आमी आलोचना करूं ना जालें. हाव ते मूड कशे गेले पळय. वय वय घरच्यांचो सपोर्ट आसलो. वय सपोर्ट म्युजीक दाळे आमकां सांगून हांगी ते हॉबी म्हूण दवर सायडीक दवर म्हणून. म्हळ्यार ते इट्स ब्रेड अर्निंग ब्रेड एंड बटर जावंक साथ दिना म्हणलें पयले आसले ते घरच्यांक बेन दिसताले काले करताय हें करना सावंड इंजिनियर बँड करताय करताय तूं सावंड इंजिनियर कालें घरच्यांनी म्हणजे बँड करता. वय वय बँडकार हय बँडकार. आनी तुका तेय म्हणटात काले म्हणटा काजर जातना बँडकार म्हणल्यार तुका चेडू मेळना. वय बरें वय वो सगळी राती फुंकता सगळी रात फुंकता. वय सो दॅट ते कॉन्सेप्ट आसा ते बेन दिसता सगळ्यांक. बट त्या कारणा खातीर आमच्या फॅमिलीन फर्स्ट काले म्हणलें म्हळ्यार एक स्टडी एक प्रोफेशनांत एक एज्युकेशन आसून दी वय मागीर तुमी काले जाल्यार करा म्हणून. म्हळ्यार कोणी म्हण विचारतना भूत काले करता म्हळ्यार येता बँडाक तशें जावनच न्हय करेक्ट एक आसाचें न्हय बिग एफएम प्रोमो प्रोड्युसर. एक ब्रेक काढून घ्या. कोंकणी भाशेन लेगीत ह्या कार्यक्रमात आमी आसा आमच्या मध्ये आसात डॅरल आनी जॉयल हे दोगी जाण गिरगीट फिल्माचे म्युजीक प्रोड्युसर आनी म्युजीक दिल्ले आनी हांच्या म्युजिका वरवीं ते फिल्म फेमस जालें की त्या फिल्मा वरवीं हे फेमस जाले. फर्स्ट फिल्म दे गेव म्युजीक. आनी आज आमच्या मध्ये आसात आमी हे ब्रेक काडून घेता
राव आमचे सांगता तांच्या विशयान आनीक कंडाबटे आसा ते अवंकार जावन काजर जावन अजूनय आसात राव आमचे सांगता आनी ब्रेक करता V4 न्यूज कोंकणी भाशेन लेगीत एक ब्रेक. स्वागत मोगजन कोंकणी भाशेंतली नखेत्र ह्या कार्यक्रमात असो आमच्या मध्ये आसात जॉयल अँड डेरल हे म्युझिक प्रोड्युसर आणि गिरगिट फिल्माचे एक फामाद म्युझिक डायरेक्टर जावन आसात आणि एकलो साऊंड इंजिनियर आणि एकलो बिग एफएमांत प्रोमो प्रोड्युसर जावन काम करता पूण तांचें फॅशन म्युझिक जावन आसा आणि आज ते इतले फामाद जावन तांची लांब जर्नी आसा आणि बारीक कष्टांनी काही धाकट्या मनशांक आमच्या मध्ये ये म्हज्या कांजार बसतले म्हणले कोणी नात तुज्या तकलेचेर पाय धरून हांव सोडटा म्हणटले सकली दॅट इज द कॉमन हाव यू गॉट इन टू इट हांगा तर कशें तुका एक गिरगिट फिल्माक ऑफर येची जाल्यार काही धाकटो विशय न्ही तो प्रोड्युसर काही सादारण असो न्ही म्हाका कोत्ता न्ही म्हळ्यार म्युजीक आमी स्टार्ट केल्लें यू आर हॅविंग अ बँड वय आमी मोग एक्सप्रेशन्स असो त्याच्या विशयान ती सांगा वय खंडीत एक्सप्रेशन्स म्हणून एक बँड आमी स्टार्ट केल्लें आं बट ते स्टार्टिंगार गोत्ता न्ही म्हळ्यार नुवें बँड म्हणटाना कोणी आपयनात वय तसो आमी मस्त वळखीचे तांतो उण्याक प्रकरण वय ताचे पर आमी म्युजिकांत ओट्टूक जाल्या ओट्टूक जावन बँड आनी करूंक स्टार्ट केलें तशें जावन ते बँडीत जावन प्रोफेशन Beat group. It is a beat group. वेटिंग बँड मात सो तशेंत करूंक गेल्यार जायना म्हणून आमकां ते जाल्यार गोत्तालें वी हॅव टू गेट इन टू अ डिफरंट फील्ड दुसरे सो वॉट वी डीड वॉज लायक आमी मागीर आल्बमाक जंप जाल्या यू रोट द लिरिक्स नो आमी वी आर द प्रोड्युसर्स ऑफ मोग सॉंग 2 वय सेलिब्रिटीज लायक अरमान मालिक बाप्पी लेरी उषा उत्तुप गुरुकिरण सर आनी पुरानी घालन एक आल्बम कर आमकां भारी आशा ना व्हिडिओ आनीक जाता तसो सो दॅट इज अवर नेक्स्ट स्टेप सो हांकां पुरो सेलिब्रिटीजांक आनी घालन आनी पुरो तांचो वॉयस घालून तुमी यू प्रोड्यूस वय वय वी हॅव प्रोड्यूस्ड इट आनी तशें एक वन बाय वन करताले मागीर तुजे नॅशनल इंटरनॅशनल ब्रँड्साक म्युजीक जावन दी वॉयस ओवर जावन दी मल्टिपल लँग्वेजेस वी स्टार्टेड एडवर्टाइजमेंट्स आनी बरो म्हळ्यार आतां SBI दाखयतलो वय वय देर आर लॉट ऑफ वय ते जावंच आसता ऍड तुमी प्रोड्यूस करतात वय सांगता म्युजीक ऑडियो तांकां ऑडियो सोल्युशन मात्र व्हिडिओ न्ही सो तले जाल्यार तेंय आमी स्टार्ट केलें दॅट्स हाव वी ल्हानपण स्टार्ट केले हांगाचे हँगेचे केले अशे आयडियल आयस्क्रीम मागीर हांगाचे लोकल बिझनेस ते जावन जावन मागीर आयस्क्रीम करतना कालिंगी एक तोंडात गल्ल्याक्षर पिगळटा तुज्या म्युजिकान सो देर मल्टिपल करेक्ट ब्रँड्स पिगळटा तोंडात आयस्क्रीम तोंडात गेल्यार पिगळटा आयस्क्रीम पिगळ ओके सो दॅट्स वॉट तशें करना आमी आयिल्ल्या म्हळ्यार क्लायंटाक दाखयचे जाल्यार यू शूड हॅव सम ब्रँड हांव काल म्हणटा एकादा वेळा तुम्ही कोणाचे कॉन्ट्रॅक्ट काडून घेवंक आनी परत म्युजीक मिक्स करूंक तुम्ही ते हाव यू प्रेझेंटेड यू अप्रोच थिंक बीग पळय पळय आमी केदाळे इतली वर्सां जाय पडली आमकां हे भोगताले आमकां कोणी दिनात न्ही सही बाप म्युजीक पिक्चराक मेडच्या बदलाक तुमीच मेटां काडली म्हणल्यार वय नाजाल्यार आमचे केल्ली पदां दी सरतले पूण मुवीक म्युजीक डायरेक्टर जावन आमकां आपयनात डायरेक्ट पायरेसी डायरेक्ट पायरेसी हिट जाली पदां दे यूज्ड टू आस्क अस ये आमी मुवी गेलेत बट नी नेवर अप्रोच्ड अस लायक यू नो तुमी करतात जाल्यार तुमी आत म्हणून ते तांची रेकग्नायशन ना सो वी वर स्ट्रेट अवे टेलिंग नो बिकॉज व्हेन यू हॅव अ म्युजीक डायरेक्टर इन युअर मूवी ऑर आमी घालक जाय वय आणि आमचे कडेन पद सरतना म्हणटात फॉर द बेटरमेंट ऑफ कोंकणी हय दॅट आमकां पटस दीस परतो ग्रास जाय न्ही सो वी वर स्टिकिंग कालमणी जातले एक दीस मेळटले ब्रेक जातली वय आनी त्याच टायमार रुपेशान अप्रोच केल्ले आमकां एंच्या मालपोलिया अशें म्हणून आनी ना म्हणूंक आमकां धैर्यच ना खरें म्हळ्यार हांव म्हाका सांगता आसलो इतले कोंकणी मुवी आयले इतले तुळू मुवी आयले पुरे तुझ्या बिग एफएमाक येतात इंटरव्यू देतात उलयतात तूं घाले करते थंय बसून म्हणून हांव विचारतलो तू प्रोमो प्रोड्युसर जावन उतरलाय तांचो पुरा आनी अशें न्हय की आमी इतली हिट पदां दिल्यात इतली हिट आल्बम दिल्यात लोकांक आमचे वळख आसा अशें जाल्यार आमकां मेळनातले काले गुत्तू ना तुम्ही नाईट करून की नाही पळय म्हळ्यार लोकांनी कितें केलां म्हणल्यार
आमकां करूंक जाय. Actually लोक नाही ते लोक दे एक्सेप्टिव्ह वय 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 पूण म्हळ्यार the few of them in the टू थ्री industry की सादे वय वय कोण घेक वय. त्यात कारणा खातीर आमी तो प्रोड्यूस करताले हा हा आतां आमचे आल्बम म्हणटात आमी काले करतात जाल्यार आमी स्वंत जावन करतात जाल्यार वी डोंट हॅव अ प्रोड्युसर एक दोग जाण आसात आमच्या एक तेग जाण आसले आमचे पयले तान ते सोडल्यार वी नेवर गॉट एनीबडी ऑन बोर्ड बिकॉज एक दीस आमी एका प्रोड्युसराक मीट जावंक येताना स्ट्रेट अवे वी गॉट अ मेसेज सेईंग दॅट these guys are काले म्हणलें I don't remember that exactly. Not capable of. They are not capable of anything म्हणून. वैगी Yeah, I have heard all this येताना तेंत म्हणलें धैर्य आसे नातलें आमकां ताका आतां we jumped into multiple cadres of music. Then we had brand आतां. You name a brand. बाईला अंतानी प्रभारी पॉप्युलर आल्यात ना पाहिला म्हणून पॉप्युलर नातले पूण band popular. बँड पॉप्युलर युअर बँड इज पॉप्युलर फॉर बैला वायब्रेशन्स आणि ना वी वर फेमस फॉर देसी रॉक आणि फॉर पार्टीज. वय वय ते काले आता आमचे बँड आसात. हा आय थिंक ओनली एक कॅथलिक वेडिंग आसा. उरली पुरे All, डिफरंट. yeah, all corporate आमी events. दुसरे संगीत आणि शोज आता काल कॉर्पोरेट इव्हेंट्स हा तुमका वय काल बँगलोर तान आयले हांव. परवा गोवा आसा. वय आता फाल्यां गोवा बायसर. That is our intention कित्याक म्हणल्यार मँगलोर आतां lot of Goan bands are coming to Mangalore. वय वय पोर But I have not seen a Mangalorean band going to Goa. हा So you got my point. वय वय कळलं So now Only Goan you are people are still calling going. us now. Yeah. Pala eight Taja God and play kanta. So that kind of difference. The scale is bending in your side. Wait. That is all recently. Why? Doesn't mean that we had a great. Because of your stiffness. Wait. But काय अदरनेस ते एक रावण आम्ही आम्ही तीन मुंद जाऊन ऑगस्ट 2 आम्ही 2013 आणि स्टार्ट केले. 2013. रिलीज जाल्ले 2018 17 डिसेंबर. एंड वय त्या दाडा सुरू केले त्या दाडा एक पद आले आमकां बाप्पिलारी जायचे तूं. त्याच्या पहिले 2 गव्हर्नमेंट पडून जाल्यात वय मेजॉरिटी नसताना बाप्पिलारी जायचे तूं म्हणून आमकां हट्ट आले. बाप्पिलारीच्या पुता कॉन्टॅक्ट केले तो कालिंग घेवन येता. मागीर मॅनेजर 1 2 3 मॅनेजर काल घेऊन वय म्हळ्यार तो कन्फर्म हें सांगिन येतलो उलोवन सांगता दिसान सांगता हांव. देन वी वेटेड मागीर मोदें पयशे जायने. वय योबा स्पॉन्सर कोणी दिनात. वय वय तशें सगळो आल्बम स्पेंट अ लॉट म्हळ्यार एक एकल्यांचें म्हणटाना मागीर आमकां खंयचे स्पॉन्सर नातले. वय आमच्या हातांतले पयशे आमी काले आमी सांगले सेविंग्स केल्ले न्ही. प्रोमो प्रोड्युसर जावन म्हजें काम जावन वय राती काले काम करता फ्रीलॅन्स. वय वय ते पुरे एका अकाउंटाक घालून काही खर्च नासतना इतले पयशे जायचे मागीर आल्बम काडया म्हूण आनी आमकां बाप्पिलारी जायचे. आमच्या खातीर दवरूं ना ते पयशे. वय 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 आजचे काजारी त्या टायमार आसले काले जावन त्यात नेक्स्ट 5 दीस 10 दीस उपरांत काजारी आसल्याचे जाल्यार आनी मोन करन ओके ते तितले पयशे आल्बमाक घालया म्हणून. That is a dedication. चेडवा सांगा ना सर आता कधी ना कॅटरिंगाचे पैसे नाही ते भितरलं स्ट्रेंथ तुमच्या पाती वय तुवें आतां म्हळे नायट करूं ना आमकां नायट करूंक जाय बट द बेस्ट नायट करूंक जाय. Yeah. आल्बम काडूंक जाय द बेस्ट आल्बम काडूंक जाय. टायम गेल्यार क्वालिटी इज व्हेरी And we have discussed about that. आमी त्या कॉन्सर्टा विशीं आमी डिस्कस केला काले करचे कशें करचे म्हणून. सो ताका आय थिंक इट ताका तसो म्हणल्यार टायम येतलो कोण ना. हय ह्या डिसेंबरान दवरी आमचेंतले बट वी स्टार्टेड प्लॅनिंग इन ऑगस्ट आमचेंतले पावना म्हाका एटलिस्ट 2 वर्सांचें प्लॅनिंग जाय म्हणून करतना बरें करया. सो ते मागीर गिरगीट कशें म्हळ्यार गिरगिटाचें म्युजीक मात न्ही तेचें बॅकग्रावंड म्युजीक हांवें केल्लें. म्युजीक आमी दोगांनी केलें. बॅकग्रावंड म्युजीक हांवें केल्लें. बॅकग्रावंड म्युजीक काले म्हळ्यार टायटल म्युजीक विशयांत म्हणटाय की तूं मूवी जावन आसतना बॅकग्रावंड म्युजीक आतां बोर्डार एंट्री जाताना म्युजीक जाता वोमनचेर एंट्री जाता म्युजीक जाता ताका BGM म्हणटात बॅकग्रावंड म्युजीक. तेय म्हाका फस्ट मेळचे. हांवें 10 वर्सां राखून आसलो म्हाका एका फिल्माक बॅकग्रावंड म्युजीक दिवचें म्हणून. मागीर राखून मागीर आमचेर कांय ना दाखोवंक आतां मुवीक जावचें तर कमर्शियल दुसरें म्युजीक आसता पूण जाल्यार रुपेशाक एक आमचेर बारीक धैर्य आहलें निकले दादा म्हणून मालपार अशें मुकुल मालतना त्याला हेची कमी आंदोलन. हय मागीर ताणें म्हाका फस्ट 5 तोय मिनटां भुरगो पयले पुटी फिल्डाक देंवचो बरं अले का साधनाक अले का डायरेक्शन ताचे पयले एक्टिंग ताणें 9 मुवीज केल्यात. वय वय कोता नाही म्हण डायरेक्शन आणि डायरेक्शनाच्या वयर आसचे वस्तू ताच्या घर आनी कोणी पातयेचे. वय वय डायरेक्शन स्टोरी वय, ताची ताची. कॉन्सेप्ट ताचे
तशें ताणें म्हाका फस्ट 5 मिनिट्स धाडले म्हजी हिरोची एंट्री आसा हांगा हां. ताका म्युजीक करून दी मागीर पळया तुवें करून दिलें तूं म्हणलो हिरे आम्ही ब्रेक काय नाही. कुंभमेशली नकेत्र या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आसा डॅरल आणि जॉयल दोगी जाण आसात गिरगिट फिल्माचे म्युझिक डायरेक्टर ते आनीक आपणाच्या जिवितांत कितें पुरा गिरगिट जाल्या ह्या विशयात बरी गुणान सांगते आसात राव आमच्या सांगता पळया वी फॉर न्यूज कोंकणी भाशेंतले नकेत्र एक ब्रेक कॉमेडी लिगाचो हो कॉमेडी लीग CPL चे प्रकार स्टार्ट करूया स्वागत मग जन कोंकणी भाषेतले नकेत्र या कार्यक्रमात आमच्यामध्ये असतात डॅरल मस्करनस आणि जॉयल रेबेलो दोघी पुत्तूरचे मुत्तू आनीक गिरगिट फिल्माचे म्युझिक डायरेक्टर जावन आसात एकलो अमेरिकांत आसा व्हडलो मनीस व्हडलो मनीस आनीक हांगासो बिगे फेमाचो आमचो प्रोमो प्रोड्युसर ताच्या व्हडलो मनीस ऑल आर इक्वल बोथ आर मोर इक्वल तशें जाल्यार गिरगिट फिल्मा वयच्यान उलया कित्याक म्हळ्यार बिकॉज ऑफ गिरगिट फिल्म यू आर एकडे गुटक धरून आमी रावल्या सो टेल मी अबाउट गिरगिट फिल्म कशें तातूंत कितें पुरो जालें स्टार्ट जावंक आनी सांगितलें काल्याक म्हळ्यार आनी रुपेशान उट्ट काम करचें बिग एफ एमान तोय तेंचो अर्ज वय हां सो हिंग काले उलयल्यान गुतना फस्ट हय बरें होय स्टार्टिंग कालेक म्हळ्यार उलोवन आमी आसतना तोय तसोच आहलो एक्चुअली म्हणजे स्टोरी उंडू केनले हेंचे उंडू प्रमाण सो एवरी डे हांव स्टोरी आयकतालो सीन आयकतालो आनी डारला फोन करून सांगून आहलो स्टोरी सुपर आहा रे कॉमेडी आनी पुरा आसा न्ही तो कितें तो डायरेक्टर जाल्लो तो करेक्ट एक्सप्लेन करतलो इमॅजिनेशन ताचें एक्झॅक्ट इमॅजिनेशन आमी पळयलां आतां ते फिल्मान पळयचें म्हणना ते आयकल्यार वता तितलें इमॅजिन एक्झॅक्टली आतां पोरी आमी परतून स्टोरी आयकली नेक्स्ट फिल्माची तेय पळयतना हिंदू गिरगिट देड्डे उंट म्हळां एक्झॅक्ट एक्चुअली बरी आसा ती स्टोरी आनी बरें सो अशें आयकून बरें आलें डारलाडे म्हळें अरे करया रे हे म्हळ्यार काले म्हणी ताचे उपरांत गडा 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 जाता ते बेन दिसतात मागीर काले गोता 80 जाले ओके नेत म्युजीक आमी करचें म्हूण जालें बॅकग्राऊंड स्कोराक एक्चुअली डायलॉग दिवन येतले ते जाल्यार ते आणखी डिस्कशन जातालें दॅट वॉज नॉट इवन प्लॅन्ड तुम्ही म्युजीक स्टार्ट करा म्हणे मागीर आतां म्युजीक स्टार्ट केल्या उपरांत ट्यून कन्विन्स करूंक बारी पंग एक ट्यून केल्ले कुठले डेजी ब्रो SSM करन मागीर एक दीस पुरा आमी ट्यून आनी पुरा जाल्ले उपरांत धाडले हांवें तो कन्विन्स केले सुपर म्हणजे ट्यून आं इतं केनले नेक्स्ट तो फ्लूट पार्ट विच बिकेम व्हेरी पॉप्युलर ते कशें कन्विन्स केले उरता ताका उंजी फ्लूट बरपूण नेट आ फ्लूटे पंडू कन्विन्स माल ब्रो दिस साउंड्स एक्साइटिंग म्हणून फोन करनाले अब्बा जाले रे अब्बा जालें आमचें कितें बडा पाहिजे मागीर म्युजीक प्रोडक्शन करूंक स्टार्ट करतालो डायरेक्ट ते रप कर न्ही म्हळ्यार बाजून सुरू करचें मरे होय ते जातना ताचे उपरांत द सॉंग्स वर कमिंग आउट व्हेरी गुड आमी मागीर बरें आसा म्हणून व्हडले लंब करूं ना रुपेशाची मेंटॅलिटी तशीच जाली म्हळ्यार आतां क्रिस्प आसाचें म्हणून वय म्हळ्यार बेश्टे तरी सीन लांब होवंक नाका ऑडियन्साक मूवी कनेक्ट यू आर इन द ऑडियन्स पर्स्पेक्टिव्ह पळयतना तुजें सांगता रावाचें जाल्यार करेक्ट आनी आमी हर एक मूवी जाल्ल्या उपरांत हांव खुद देतालो पुरो थिएटराक फीडबॅक विचारून म्हळ्यार डायरेक्ट तातलो US जाल्लो ताका बॅकग्रावंडाचे लोकांनी बोब घालचे प्रवा आयकूंक जाय आसलें तो हांव ऑडियन्साचे पुरा काडटालो धाडटालो ते म्हण म्हाका मात धाडचे कोण तुमी काडूंक वचना थिएटराचे सोडचे ना हय सो आमी वचून धाडटाले आमकां एक खुशी जाताली लोकांक ती वळोवंक ना हांव ते गेल्ले उपरांत जालें म्हळ्यार आमी म्युजीक केला म्हणून बट तो संतोष आसा न्ही जालें साहेब आमी केल्लें लोकांक पावलें एंड ऑल थँक्स टू मँगलोरियन्स एंड पीपल वर्ल्ड वायड फॉर एक्सेप्टिंग आवर म्युजीक एंड लविंग अस म्हणून BGM तशेंच स्टार्ट जातना सुरूक म्हाका येवन येतलें BGM म्हळ्यार म्युजीक लास्टाक धरचें शूट पुरो जाल्या उपरांत मागीर तेणें निसार मागीर गोवन लास्टाक म्हजे कडेन सांग तुका तूं BGM करताय गेम आतां करूं ना करता म्हणे तुवें पयलें काडलें धाड म्हणून ना म्हजे कडेन
तुवें म्हाका पांचशेनाचें दितशें तितलें म्हणून मागीर जायत अशें म्हणून मागीर ताणें धाडलें 5 मिनिट्साचे तूं म्हाका कन्न दी म्हजे एंट्रीचें म्युजीक कन्न दी तें कन्न दिलें तो म्हणून टेस्ट सॅम्पल पळय मागीर आयकून दा ब्रो ಎಂಚು ಏನುಂಡು ಎಂಚು ತುಳುಕು ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಆತನು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ अशें अशें म्हणून मागीर तें फिक्स जालें मागीर ताच्या वॉयस नोट हांवें थोडे सेव करून धरले हीर नाना हीर पुडी मालपार एक्सक्लेमेशन घाललें नाना हीर पुडी मालपार इंडस्ट्री म्हणून ताका म्हाकाय धैर्य आयलें कारण तुका दाळे फीडबॅक दिता ना म्हाका तो म्हणटालो हांव ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ते डल्ला आवंडू हांव नाला ಒಂಜಿ ಡ್ಯಾರಲ್ ना फील करले हायक अशें अशें एनकरेज करतालो ड्यारल ना फील करले ड्यारल ना फील म्हळ्यार घालते मुझे बरी म्हळ्यार वर्क तुझे इल्ले दाखय म्हणून जोश दाखय म्हणून तुझे इम्प्रेशन वय वय तो केदाळे म्हणनातलो हांव दादा मालता करते रे अंच तशें काही चप्पे काही ना करेक्ट टाइम टू टाइम बरयतलो 8 मिनिट 8 सेकंडान हांगा एक म्युजीक येता ते इल्ले चेंज कर हांगा 10 मिनिट्साचे ताची एंट्री जाता ताच्या मतीन ते फिल्म तितले एक्झॅक्ट रातीक पुरा ओवरनाईट आनी पुरा निदानांतल्यान पुरा करेक्शन्स आनी पुरा तुका 4.3 सेकंड्स 5 सेकंड्स 7 सेकंड्स ते आमचे आतां हें आसा एक्झॅक्ट सेकंड बाय सेकंड ताणें काम केलां आनी रात्री बसून सगळे म्युजीक आयकतालो म्हळ्यार मुवी ताच्या मांड्यार ऑलरेडी आहा खाली म्युजीक आयकतालो त्याच्या भितर ते भितर ताणें तितलें डेडिकेशन दिलां ताणें सो ते तशें म्हणटा आमी दिवचें पडटा वय वय आनी म्हाका कॉन्फिडंट आसलें काल म्हणटा ताणें फस्ट 2 रील धाडलें मागीर हांव आनी म्हजे वायफ पळोवन आसल्यो मागीर 2 रील जाल्या उपरांत मागीर हांवें ताका सांगचें प्लीज मुवी धाडूं सगळे मुवी धाड म्हाका पळोवंक जाय म्हणून कारण म्हणल्यार इतलें ग्रीप म्हणलें एक्साइटमेंट तो म्हणटा एडिटर ना तूं धाड तुजे कडेन मागीर सगळी रात रखलो सगळी मुवी मेळो ना मागीर नेक्स्ट डे आयली ऑफिसाक रजा काडून घरा बसून मुवी पळयली मागीर स्टार्ट केल्ले बीजीएमाक काम एक 3 म्हयने जाल्यात ते धाडा 3 महिने नाही पडले नाही बरें करूं सुपर करूं वय ते धाडा एक शब्द प्रयोग करचे डॅरल ना स्टाईल सुपर करूं सो ताका हांवें म्हज्या वायफाक थँक्स म्हणचे घाल्याक म्हळ्यार हांव 6 वरां 12 वरां मेशर येता तूं जालो रुमा भितरत आनी ते धाडा ते आयले मात US काजार जावन पळय US आयले मात मागीर टायम स्पेंड करूंक सड्डे मेळनातले हांव ताणें म्हणचे फ्रेंड्स पळय भोंवतात न्ही म्हणचे ते पळय थंय आसात थंय तूं क्रिकेट येता कन बस सांगलें हे ते क्रिकेट जावन मागीर तूं खंय जाय आपण हय मागीर आपण व्हरो न्ही आनी आतां गांवा काडलें लागून गांवा काडलें कशेंय कॅसिनो नो प्रॉब्लेम सो मागीर तशें शी वॉज व्हेरी पेशंट विथ दॅट एंड व्हेरी सपोर्टीव सो ते जावन 3 म्हयन्यांनी जालें मागीर आमचें काम केलें मागीर काही 3 महिने जावन सगळी रात मागीर आमचें काम जालें मागीर ऑडियन्स इट इज अप टू द ऑडियन्स सो 23rd राखून रावल्ले खाली फीडबॅक कोण पळय येतात तांचे कडेन कॉल करनी कॉल फीडबॅक एक बरें आहलें आनी वो आनी लायव्ह पळयलां न्ही ऑडियन्स आनी हांसचें हें करचें पळय देन आय वॉज सुपर हॅपी एंड कन्विन्स मागीर येवंक सुरू जाली प्रोजेक्ट मागीर म्हाका म्हणाले ते क्रिकेटाची टीम पळय आनी मुखार बरें आल्यार मात्र कांय न्ही पयशां खातीर क्वॉलिटी वय पयशां खातीर आतां तुका नांव आयलां एक बरें हिट दिवन नेक्स्ट फ्लॉप करना तर ऋतिक रोशनान कावना प्यारे केलें हिट जालें नेक्स्ट यादे गेलें सुपर फ्लॉप जालें तशें करूंक वचनाका मागीर एकटी प्रोजेक्ट नाल्यार येवं ना ना जाल्यार एकटी सकयल गेल्यार मागीर वयरें परतून कश्ट आनी तुमचें तें बॅकग्रावंड ऑफ प्रोफेशन आसा पळय वय दॅट हेल्प्स कित्याक म्हळ्यार ब्रेड एंड बॅटर काही रगळे ना त्या खातीर तुवें वट्टार मेळ्ळें बरा आरामचे म्हणून तुमच्या फॅमिलीन सांगलें तें करेक्ट तें एक प्रोजेक्ट आहा वय वय तें ताचे उपरांत आतां बँड आनी प्रकार करता आमी आतां ते गिरगिटाच्या आतां म्युजीक डायरेक्टर ते बँडाक येवन काम जालें पयलें कळ्ळें न्ही आतां गिरगिटाच्या म्युजीक डायरेक्टराच्यान बँड बूक करया म्हण सांगतात आतां चेंज जावन येतलें परतून ट्रेंड चेंज जाला कित्याक म्हणल्यार लास्ट 3-4 इयर्स तान बँडी करून येतलें आमी सड्ड जावन पण आतां वी आर एवरी वीकेंड वी आर बिजी गेटिंग न्ही तेय तुमकां मेळटा पुरो प्लस जावन गेलें म्हणून पुरा आनी तातूंत त्या फिल्माच्या विशयांत म्हळ्यार तें काडटना तुमकां जावं जाल्लें आतां तूं जाल्यार सांगत येतालोय न्ही तुका कशें हाव यू एक्सपिरियन्स द शूटिंग तो फिल्मांत एक्टिंग केलें पळयलां देखून म्हळ्यार शूटिंग काली म्हणल्यार अब्बा काली जाय शूटिंगाचे विशय न्ही कित्याक म्हळ्यार 7 वरां शूट जाल्यार 5 वरां गाडी बसाचें हय
5 वरां आपयतात आनी 5 वरार जावचें घालें म्हणल्यार म्हाका बेन दिसूंक स्टार्ट जालें. हांवें आदले दिसा रातीक 10 वरार फोन करन ब्रो ह्यान बारपुजी म्हणून एक ब्रेक काढूया. खंडीत कोंकणी भाशेन लेखित ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या मध्ये आता डॅरेल आणि जॉयल दोगी जण गिरगिट फिल्माचे म्युझिक डायरेक्टर आणि एकच एपिसोड आमकां उरला आणि राव आमच्या सांगता पळया कोंकणी भाशेंतली लेखित बिफोर न्यूज एक ब्रेक. स्वागत मोगोच्या कोंकणी भाशेंतली लेखित ह्या कार्यक्रमात आसा आमच्या असा डॅरेल मस्करेनेस अमेरिकाचो पक्का एक म्युझिशियन आणि थंय कॅसिनो तूं ताचे कॅसिनो म्हळ्यार तुमकां कळीत आसूंक पुरो एक व्हडले लिगलायज गॅम्बलींग आमी हांगा नमणे नमणेचे गॅम्बलींग पुरा इस्पीट क्लबां आनी पुरा इंडियन कॉन्सेप्ट प्रकार हांगा करूंक सोडनात पूण वेस्टर्न कंट्रीजांत कॅसिनो लुडो या इतर कितें इस्पीट गिस्पीट पुराय लिगलायज म्हळ्यार गव्हर्मेंटाचें ती एक सेंटर आसता आनी त्या सेंटरांत ते पुरा प्ले करीत सांगता कुदिरे रेसी तेगेंत आसता नॉर्मली कुदिरे रेसी आसता आनी हे लिगलायज लोकांक थंय वचून पडयेत थंय पुरा बार गीर पुरा आसता एवरीथींग आसता आनी ताचो एक बॅकग्रावंड म्युजीक दिवचो एक त्या इंडस्ट्री साऊंड इंजिनियर जावन तो थंय काम करता. सांगता जॉयल रेबेल्लो आमच्या मंगळुरांत एक बिग FM म्हळ्यार एक व्हडले एक FMचे चॅनल हे रेडिओ स्टेशन आनी ताचो प्रोमो प्रोड्युसर जावन काम करता आनी हे एक धाकटो विशय न्ही ताच्या फाटल्यान साधन आसा तुमकां कळीत आसूंक पुरो. ह्या पुरा इंडस्ट्रीनी रिकचे म्हळ्यार एक न्हीद नासतना काम करचें जालें 24/7 तुवें काम करीचें हें अशें न्ही की 3 शिफ्ट ड्युटी 8 24 जाता ताच्या खातीर तुका केदाळे ड्युटी करूंक आसूंक पुरो कित्याक म्हळ्यार एमर्जन्सी ड्युटी आसा. ह्या दोनी इंडस्ट्रीनी अशें आसा तातूंत तूं तें काम कर आपणाचें तें म्युजिकाचें एक ब्रँड एस्टाब्लीश केल्ले दोग तरणाटे आमच्या मदें आसात आनीक ह्या कडेच्या अवधेंत तांकां हें साधन करूंक कितें पुरा गरज पडलें आनी ते कशें साधनाक आयले म्हणल्यार अशें सांगता गिरगिटा विशयान इल्लें सांगून मागीर तूं तुज्या हय ताणें शुटिंगाक उडल सांगलें बरी आदल्या दिसा रातीक 10:30 वरार फोन करून सांगलें हांव येना म्हणून ह्यान भरपूर ते जाल्यार आतां एसोसिएट डायरेक्टर आसलो सुमन ब्रो इजे हांव हिरे घे म्हणून तशें जाल्ल्यान मागीर सकाळीं उठोन म्हळ्यार रातीक आमी न्हिदन नासल्या पण सकाळीं उठोन परतून वचून शुटींग आनी पुरा करन आयलो. मागीर म्हाका तेजो इम्पॉर्टन्स कळूं ना मागीर घरची फॅमिलीची आनी पुरा भुरगीं पुरा म्हणून पळय जॉय माम आसा थिएटरान आतां हय आतां खुशी जाली आतां आनी नेक्स्ट रुपया शेर सांगचे म्हणजे मल्ला रोल स्केटिंग वय आनी सांगलें बरी तेंत पेरंट्स फॅमिली फ्रेंड्स असो पुरा सपोर्ट वय आमी आमकां काम आसतना काम नासल्या टायमार सक्क टायमार आहले आमचे दॅट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट आनी तशें जाल्ल्यान आमकां आज एक ब्लेसिंग म्हूण येत हें साधन म्हणजे की हांव आतां ताका ब्लेसिंग म्हणून सांगता. काल्याक म्हळ्यार आतां आमचे फ्रिलॅन्स बँड तांतू आल्दा तेंतान आतां कॉर्पोरेटाक रिगोवंक राती 10, 11, 12 वरां जातात तुमी ते बँड काडून घेवन खंय गेल्यार अयो चर्ची राखून रावता थंय पावलो सो तेंतान एक शिफ्ट काडूंक बँड स्टॉप करया आनी काम करया म्हणून ते एक हार्ड आनी गेल्ले काम मेळना सो त्या टायमार फॅमिली सपोर्ट आहली ताणी काय म्हणून ना अशें की सांगलें न्ही तुका अशें करनासो तशें व्हडले बँड व्हडले करतना पॉकेट खाली आसता हय दॅट इज ऑल्सो हय सो मागीर फॅमिलीच्यांनी काय सांगूं ना तुका सांगलें न्ही जाल्यार तशें अशें करूं नासो काय करूं ना ती म्हणाली म्हजो अंकल केदाले म्हणटा द डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू काले म्हणून जाल्यार सीधा म्हज्या घरा हांय ना म्हणून सो मागीर आतां फॅमिलीचे एक ब्लेसिंग आसा सपोर्ट आसा आतां तूं ह्या इंडस्ट्रीक येता न्ही फस्ट यू शूड नो लढायकन पुरो येवचें न्ही
फस्टाक कन्विन्स करूंक कशें जातलें वय. बट यू शूड ऑलवेज नो दॅट पेरेंट्स आर हॅपी वय. अँड स्पेशली इफ युअर पेरेंट्स आर ओनली डिपेंडिंग ऑन यू वय इफ दे आर ओल्ड एज अँड इफ दे ओनली डिपेंडिंग ऑन यू दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट यू मेन्शन ते दळ कशें पोसतायत वय आनी त्या दळ तुका काजरचोंची प्रायज जाता मागीर खंय म्हूण पोसताय वय सो एक म्हळ्यार म्युजिशियन्साक डिस्करेज करूं म्हूण न्ही नाही ते कॉन्सेप्ट कोणगी एकलो म्हाका घालतलो जशें आमी आतां आमच्या आवय बापाय एकच भुरगे मस्तकोटे तांकां आमी एकच आवय बापाय वय 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 द अदर कॉन्सेप्ट इज आमकां ती एकच आवय बापाय देर आर नो बडी करेक्ट करेक्ट वय फॉर दॅम वय तांच्या म्हाताऱ्या प्रायाचेर दे ओनली डिपेंड विथ अस करेक्ट Correct, करेक्ट correct, वय correct. ते म्युजिशियनाक डिस्करेज करचे न्ही तांतू मस्त आसात फुल टायम नो वे येवच्या विचारता युअर एक्सपिरियन्स यू कॅन शेअर वय. आमच्या वीक्षकांक वय. नो वे मुस्तुजण येतात नवे मस्तण येतात नवे मस्तण येतना तेंचे सांगचे शिकाप एक सोड न्हू एक ना शिकाप एक Complete the education. Education complete करात whatever it is. काल्याक म्हळ्यार नवे म्युजिशियन आसात आतां आमी त्या दळ नवे आहले आतां आमी हांगा मातशें पावले त्या दळ त्या फिल्डाक ते बरोवंक आनीक नवे नवे येवंत असतात वय. त्या दळ तुका एक स्ट्रॉंग ग्रीप आसाचे वय काले म्हणी जाल्यार तूं गिटारिस्टा कडा म्हणी काडल्यार मागीर ताका कोणी नाका जाल्यार काही म्हणी ताचे प्रोफेशनलिझम माना मोस्टली तो लेट येता हें म्हणटा मागीर स्प्रेड द वर्ड गोज अरावंड मागीर ताका कोणी आपयनातल्यार वय. यू शूड हॅव अ फॉल बॅक प्लॅन आनी काले करचे वय बी प्लॅन बी थोडी काले करतात पूण सिधा दुबय येतात डिग्री नासतना वय. मागीर थंय वचून खंयचे खंयचे ऑड काम करणं बरें न्ही ताच्या वय. बदलाक हांगात एक बरें करून शिकून वय. मागीर यू डू युअर म्युजीक अँड एवरीथींग मागीर इफ इट डजंट वर्क तुका वचून डिग्री काडून न्हू बरें काम मेळचे चान्सीस देर मे बी अ सेकंड स्टार्ट ऑलवेज या एक्झॅक्टली बट स्टार्ट जावन ऑलवेज आसा वय जाता, वय. वय आतां आमी कॉर्पोरेट लायफ जॉईन जाले दॅट इज अ सेकंड वय स्टार्ट वय 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 We never expected आमी आमी काम करता आमी आमकां- केदाळे म्हणटाले हांव काले म्हळ्यार थँक गॉड एक ऑफिसाक वचोंक ना न्ही 9 वरां उठोन आमी तशें म्हणटाले हें वय करून. न्ही आमकां त्या दाडा मंडे ट्युजडे काही फरक पडनातले हां हां आमकां वीकेंड खंयचो पूण त्या दाडा कळनातले Weekend म्हण कळनातलें आतां करेक्ट कळटा आतां करेक्ट कळटा आतां 9 वरां उठून वचाचे वचाचे बट वी बोथ आर हॅपी विथ द वर्क वय. हांवें तुमच्या म्हणजे जॉब भविष्यात यू आर हॅपी या हांव सकाळीं 9 वरां उठ्ठाना हांव कंप्लेन कांय करना लायक म्हजी वायफी आसता आमी उठ्ठूक कामाक ते म्हणटात तुका कांय टेन्शन ना न्ही घरा गेल्ले नंतर तें करचें तें केल्लें नंतर घरा करचें तुका बरेंय जाता फोनीक हाडनाय बरें कर तुजें काम कर नासतें आय एम हॅपी विथ माय वर्क उजित फील्ड न्ही वय वय दुसरें करीचें म्हणना अकाउंट्स करीचें म्हण तें करीचें म्हणना थंय वचून म्युजीकच करचें घरा वय. म्युजीकच करचें Music येतंय. फुल म्युजीकच आणि ते म्युझिशियन आणि एक एजमान वय म्युझिशियन म्हजे कटले बँड मास्त तुझ्या म्युझिक हय आनी म्हजे बँड मारचे ऐकल्यार मागवतो तुझो नंबर दिवन सोड दॅट वॉज नॉट पार्ट ऑफ द स्क्रिप्ट म्हणलें मागीर जल जावन ताची प्रोमो प्रोड्युसर इट इज प्रोमो प्रोड्युसर म्हळ्यार आतां हें रन करचें आतां तें रन करचें वॉयस ओवर दिवचे कट करचें वॉयस आतां तुमचे टीव्ही आसतात वय, वय. वॉयस ओवरचे कट इतल्या वेळार हें एअर जायचे करेक्ट करेक्ट टायमिंग दवर वय. कट जावचे आणि Music edit टाइम करचें, सेन्स cut काले करचें. म्हणून रेडिओ गेल्लो कडले हां हां कित्याक म्हळ्यार एवरी सेकंड मॅटर्स ती हर एक सेकंडाक वॅल्यू आसा पयशे आसात तेंका सांगून नासचें हांवें कळ्ळें म्हळ्यार टायम वेस्ट करनाकात म्हणून युथांक एक मेसेज तें आमी तांणी म्युजीक केलें हिट जालें फेमस जालें आमी म्युजीक करया म्हणून नेचें न्ही यू हॅव टू नीड हॅव कॉन्टॅक्ट कॉन्टॅक्ट इज मेन इम्पॉर्टंट कॉन्टॅक्ट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट रेकमेंडेशन नासतना कांय जायना म्हणटा या आणि आता क्रिकेटा उपरांत आय थिंक वी हॅव कपल ऑफ ऑफर्स आनी पुरा फर्स्ट रेकमेंडेशन जायचे खंडीत 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 आणि ह्या वक्ता म्हाका तूं म्हणलें एब्सोल्युटली रायट आमी स्टार्ट हांवें म्हज्या फ्रेंडान 2007 मोगासो वन करतना ते दाड तांकां सपोर्ट करणे येल्ले आसात तातूंत एक भायल्या गांवार असो मायकल डिसोजा तशेंच आमच्या गांवार असो मलायका शोरूम असो गिलबर्ट अंकल आणि असले एक जण आसात पयले तान आमकां सपोर्ट करताले तशें जाल्ल्यान आमी तांचोय आज उडास काडूंक आमकां भोगता कित्याक म्हळ्यार इतल्या वर्सांत हे म्हज्या आनी डायरलाचे फर्स्ट ओट्टूक बसून आमी इंटरव्यू दिवचे म्हजी फर्स्ट टीव्ही इंटरव्यू उरल्यांक पुरा करतालो तुमी कॅमेरा फेस करचो पयले ना तू आमचे आल्बम मोगासोचे सीडी पळयल्यार हाची फोटो सेपरेट आसा म्हजी फोटो सेपरेट आसता आज मुजरे म्हणला आतां गेल्ल्या उपरांत सरडा सांगचे एक तुजे फोटो ओट्टू घाली ती तशें दॅट्स अ गुड नाही म्हळ्यार काय कोता मस्तपटी आमच्या युथांक खंय जावन स्टार्ट करीचे म्हळ्यार आमच्या पेरंट्सांक मस्तपटी गायड करूंक करता आसतना वय मस्त टॅलंट असतात हळ्ळेनी ग्राम जाता पुत्तूर या ताकोडे मुडबिद्री ताणे देर आर स्वीट वॉयस हय करेक्ट हाऊ टू एक्युमुलेट दॅम
कशें फिल्डाक काडूंक जाता? आतां मस्त ऑपॉर्च्युनिटीज आसात. कालेंगे म्हळ्यार यूट्यूब आसा. यूट्यूबान तुका तुजेंत कालें व्हिडियोज आनी पळय घालून चॅनल ओपन करून तुका करियेत. ते तातूंत कितें बेनिफीट? बेनिफीट म्हळ्यार एक रेकॉग्निशन मेळटा सोशल मिडियांत. ते Not just Mangalore, यू all डोंट over हॅव the टू world. डिपेंड जायचे म्हणून ना. इफ यू डोंट हॅव एनी कॉन्टॅक्ट आनी बरं म्हळ्यार इट्स जस्ट वन इंटरनेट अँड वन व्हिडिओ तुवें करून घालीचे ना जाल्यार डिंगच्याक पुजा बरयतलें. ऑफर येवंक साध्य म्हणून तादे करून घालचें म्हणजे डेफिनेटली ते पळोवन आतां पल्लवी प्रभूक आमी ताचे आय डोंट नो ताणें मुवी केला ताणें बट पल्लवी प्रभू रेडिओ स्टेशनांत आयिल्ले ते जाल्यार ते सिंग करून आय वॉज अमेज्ड. हांवें डायरेक्ट फोन करून सांगलें हे आमचे फिमेल वोकल्स ताकत करया म्हणून. गिरगिट हांव वोकलिस्ट पूण हांवें सिंग करूं ना. होय निहाल तवरूक दिले आमी. काल्याक म्हळ्यार जल म्हणालो आनी कोण आसा आतां बरें जायचे. पण तो निहाल आलंगारचो मूड भितरचो इट्स एक्सलंट. होय एक्सलंट. सो वी वर नॉट सेल्फिश. तो अशें करून एक ताळो ओपन करीत जाल्यार अशें करून ओपन करीत जाल्यार इट गोस सच ए हाय मेलोडियस होय येस. सच हाय की कसो हाय येता म्हळ्यार आमकां बरं हें सोमानातलें म्हळ्यार होय म्हणूंक सोमानातलें म्हजो आजमात. म्हणूंक सोमानातलें जे म्हळ्यार ते पळोवन क्रिटिका होय होय म्हळ्यार तेंत केताळे तुज्या की बरो आसा म्हणून रेकॉग्नायज करचें टॅलंट आसाची. होय हांव तो बरो म्हण तशें जाल्यार उरे मुरकड आमी अनेक पद ओला उशिरो म्हणटा हांव म्हणटा. आमी स्क्रॅच आमीन सिंग करचे. होय एक टायम जाला ओके एक घंटो आमच्या संग कसं गेलो म्हणून कसं गेलो म्हणून कळना. होय. कोंकणी भाशेंतल्या नखेत्रा कार्यक्रमांत तुमी आयल्यात. डॅरल मस्करनस आनी जॉयल रेबेलो दोगी जाण तुमी कोंकणी भाशेंतली नखेत्रां जावन आमच्या सांगात आयल्यात आनी सर लोकांनी तुमकां एक्सपिरियन्स केले. होय द एक्सपिरियन्स यू अँड हांव चिंता तुमच्या सगळ्या लायफाक सकट आमचे वीक्षक आशिर्वाद मागतात आनी तुमी बरे जाया. आमच्या समाजाची कोंकणीची तिका जाया आनी तुमकां आमी पातयेवचे समेस्त देव आनी संत भक्त तुमकां हाका प्रेरण दिवं दी आनी हाच्या वयर तुमचे जिविताक आशिर्वाद दिवं दी. मगर कोंकणीच्यो अश्यो ताळयो आमी दोग मारून तुमकां अभिनंदन. तुमकां देव बरें करूं. आयिल्ल्याक देव बरें करूं. बिफोर न्यूज साकीत देव बरें बिफोर न्यूज आनी तुमकां देव बरें करूं. थँक्यू सो मच. कोंकणी भाशेंतले नखेत्र ह्या कार्यक्रमांत सावन आमच्या मदें आसा डॅरल आनी जॉयल हे दोगी जाण गिरगीट फिल्माचे म्युझिक डायरेक्टर. आज आमच्या सांगता आसून ह्या सगळ्या एपिसोडान तुमच्या सांगता तुमकां तांणी मायेत दिली. तुमच्या लायफाक जिविताक गरज भरची अनुभव दिलो. तुमी आमच्या सांगता सांगल्या समेस्त कोंकणी मायेच्या भुरग्यांक आनी V4च्या वीक्षकांक तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं.